नमस्कार सगळ्यांक खबर आसतलें की इफी चालू आसा आनी आयज आमकां आर्टिकल 370चे डायरेक्टर आदित्य जांबळे मेळ्ळे आहा. सो विचारया तेंची एक गोंयकाराचो पर्स्पेक्टीव आहा की गोंयकार सदांच सुशागाद आसता. सो हांगासरल्यान सुशागाद गोंयकारांतल्यान एक मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीन वचून थंयसान एक आर्टिकल 370 भशेन डायरेक्ट करपी तुमचें अशें कितें जर्नी आसली जी हांगासरल्यान सुशागाद गोंयकारांतल्यान डायरेक्ट आर्टिकल 370 डायरेक्ट करपाक कशी तुमची कितें? म्हाका पयलींच्यानूच म्हाका एक अनरेस्ट आशिल्ली म्हाज्या भितर एवरी टायम जेन्ना हांव गोव्यान नाटकां करतालो किंवा कितें करतालो म्हाका एक एवरी टायम प्रश्न पडटालो की हांव कला अकादमी नाट्य स्पर्धेन एक नाटक केलें पूण मागीर तें नाटक खंय गेलें. एका अवॉर्डा खातीर हांव इतली पेन्स कित्याक घेवं. म्हाका एक आशिल्लें की म्हाका ऑडियन्स जाय. एक पयलींच्यान एक खंत आशिल्ली, जर ऑडियन्स ना जाल्यार म्हाका वायट दिसता. सो पयलींच्यान खंय तरी ती खंत आसल्या कारणान त्याच्या लागून हांवें जेन्ना कॉलेजीन हांव आशिल्लो तेन्ना हांवें सकाळ करंडक, सवाय करंडक हांगा हांव फायनली क्वॉलिफाय जालो. थंय ऑडियन्स पयलो. हावसफूल थिएटर म्हणजे कितें आसता, हावसफूल वचप म्हणजे कितें आसता, डिमांड वाडप म्हणजे कितें आसता, पयशे लावप म्हणजे कितें आसता. सो तातूंतलो म्हाका दिसता खंय तरी बिझनस म्हाका लक्षांत आयलो की दीस इज हाव अ बीग ऑडियन्स रियॅक्ट्स. आनी सेम म्हाज्या फिल्म्सां खातीर आशिल्लें. म्हाका पयलींच्यान 2 नॅशनल अवॉर्ड्स जातकच जेन्ना फीचर फिल्माची बारी आयली तेन्ना हांव खूब क्लियर आशिल्लो की म्हाका हिंदी फिल्मूच करपाक जाय, जरी ताका वेळ लागलो जाल्यार सुद्दां. कारण हिंदी फिल्माचो ऑडियन्स इतलो आसा की लोकांक सांगपाक पडना की आर्टिकल 370 फिल्म हांवें केल्या, ती तुमी एवरीबडी नोज अबावट द फिल्म. फॉर्च्युनेटली लोकांनी सपोर्ट केला, गोंयकारांनी सपोर्ट केला, फॅमिलीन सपोर्ट केला, फूल गोमंतक फाटल्यान उबो रावला. म्हणून एक हिम्मत मेळ्ळी वचपाची. पर्रीकर सरान म्हाका खूब पयलीं हांवें उल्लेख केल्लो. पर्रीकर सरान म्हाका एक्चुली पयलीं हें सांगिल्लें की जेन्ना हांव गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान गोंयाक रिप्रेझेंट करतालो पुण्या आनी मुंबय, तेन्ना म्हाका ताणें सांगिल्लें की तूं चड टायम गोंयान रावनाका, तूं व्हडल्या ग्रावंडा खातीर तयार जाला. हो धाकटो ग्रावंड आसा तुज्या खातीर, ह्या धाकल्या ग्रावंडार रावनाका, व्हडल्या ग्रावंडार वच, मुंबय वच. हें म्हाका भाईन खूब पयलीं सांगिल्लें. 2014 साली, 2013 किंवा 12 त्या टायमान, जस्ट बिफोर ही बिकेम द डिफेन्स मिनिस्टर, तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें. आनी खंय तरी म्हाका दिसता तांचोच आशिर्वाद आनी सगळ्या गोमंतकाचो आशिर्वाद आसा म्हणून आयज हें शक्य जालें. तो एक इंजिनियरांतल्यान फिल्म मेकर. सो हें कशें जालें की तूं पयलीं इंजिनियरींग करतालो म्हणटा तो थंयसून तो हें स्विच कसो जालो तूं की इंजिनियरींग आनी डायरेक्ट फिल्म मेकींग? इंजिनियर म्हाका दिसता हो मिसकन्सेप्शन आसा. इंजिनियर कितें करपाक शकता अशें म्हाका जेन्युअनली दिसता, एज लॉंग एज ताका क्रिएटिवली तकली आसा. बिकॉज फिल्म्स इज द मोस्ट टेक्निकल एरिया. एक्चुअली म्हाका दिसता फिल्म्स ह्या माध्यमान जितली इंजिनियरींग आसा तितली खंयच्याच दुसऱ्या माध्यमान ना. वी आर वर्किंग विथ टॉप मोस्ट VFX, top most technically we are doing the top most work. So I think that is very big. So एका इंजिनियर असल्या कारणान एक जुगाड म्हणून जो शब्द आमी म्हणटा तो कसो करप आसता तो एका इंजिनियराक खबर आसता. आनी एक फिल्म मेकराची जर्नी एवरी टायम स्ट्रगलींग आसता. तेन्ना आमकां जें जाय तें मेळना. सो जेन्ना जें जाय तें मेळना तेन्ना ऑटोमॅटिकली प्रॉब्लेम्स जाता. आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्वर जर आसलो जर डिरेक्टर जाल्यार ऑब्वियसली हॅव एन एडवांटेज. सो म्हाका खंय तरी दिसता इंजिनियर असल्या कारणान इट ऑलवेज गिव्स मी अ लिटल मोर एडवांटेज देन फेलो कॉम्पिटिटर्स. सो तुमी वदू म्हटलें की तुमी थोडे पार्ट्स कट केले जे स्क्रिप्टान आशिल्ले जाल्यार तुमी शूट करून. सो आमकां 370 खातीर एक सेपरेट स्ट्रिमींग असो नेटफ्लिक्स खातीर स्ट्रिमींग सिरीज येता तशें कितें पळोवंक मेळूंक शकता इन फ्युचर बीन? डेफिनेटली ती गोष्ट डॉक्युमेंट करप खूब गरजेची आसा. कारण तातूंत खूब गोश्टी जाल्या आनी त्यो हिस्टॉरिकली डॉक्युमेंट जावप, आयदर अ विज्युअल डॉक्युमेंटरी ऑर समथींग, हें खूब गरजेचें आसा. बट आय डोंट नो की आतां हांव तें करतलो की म्हाका दिसता कोण तरी तें डेफिनेटली काम ताचेर करपाक शकता. बिकॉज हांवें आतां आर्टिकल 370 वॉज लायक माय पॉलिटिकल थ्रिलर. सो एक डिरेक्टर एवरी टायम ट्राय करता की तो वेगळें कितें तरी ऑडियन्साक फुडें दिवचो. हांव जर तातूंतच रावलो जाल्यार म्हाका मातसो एक स्टॅग्नन्सी येता ऑटोमॅटिकली. सो आय एम प्रिटी क्लियर की म्हाका परत आर्टिकल 370 रिलेटेड कितें करप ना किंवा रिलेटेड टू अ कश्मीर पॉलिटिक्स म्हाका कितें करप ना. सो बट डेफिनेटली कोणी तरी तें करप गरजेचें आसा, तें हांव डेफिनेटली सपोर्ट करता. सो फिल्म्सान आनी स्ट्रिमिंग्स म्हणजे लायक सिरिजा भितर सो तुका दिसता की तूं फाल्यां सकाळी अशें लायक ब्रेकिंग बॅड नाल्यार आनी खंयचे तेच्या भाशेन सिरीज कितें करतलो डायरेक्ट बीन करपाचे कितें प्लॅन्स आसा? म्हाका दिसता त्यो सगळ्यो गोश्टी इट्स फायनली स्टोरीचेर डिपेंडंट आसता. जर स्टोरी आवडली तर नथींग रॉंग इन डुईंग अ लॉंग फॉर्मॅट ऑर अ शॉर्ट फॉर्मॅट ऑर अ फिल्म, नॉट शॉर्ट फॉर्मॅट, आय मीन अ सिनेमा ऑर अ लॉंग फॉर्मॅट. एवरीथिंग इज फायनली बॉइलिंग डावन टू स्टोरी. आनी जर स्टोरी ग्रेट आसली देन नथींग बॅड इन इट. बट ऑफकोर्स आय एम एन्जॉयिंग द फॅक्ट दॅट आय हॅव अ फर्स्ट थिएट्रिकल. कितें आतां थिएट्रिकल सक्सेस पळयतकच एक ती चटक लागता. बिकॉज वन्स यू सी वॉट इज अ बिग ऑडियन्स, वन्स यू सी what you mean by 100 crore club, it definitely can be something that stays in your mindset. But at the same time हांव गोवन आसा म्हणटकच म्हाका खबर आसा म्हाका कितें जाय. आनी आय एम नॉट मडल्ड बाय ऑल दी अदर थिंग्स लायक 100 करोड फिल्म जाली म्हणजे हांवें दुसरी फिल्मूय 100 करोड वालीच करपाक जाय किंवा दुसऱ्या फिल्मान अशेंच आसपाक जाय तशेंच आसपाक जाय. ऑल दोज रूल सेट्स आय डोंट बिलीव एट ऑल.
सो लास्ट क्वेश्चन सो गोंयकाराच्या भुरग्यांक जे गोंयकार आतां जे डायरेक्ट करतात ऑर फिल्म्स करतात जे फिल्म एन्थोजियस्ट आहा तांच्या खातीर तुका लास्ट मॅसेज दिवपाची की बाबा एक हायट आहा जी तुमकां आजून गाठपाची आसा जे थंयसल्यान सकयल्यान स्टार्ट करतात तेंच्या खातीर कितें एक मोटिवेशन की बाबा आमी फुडें सकाळी तुमच्या भशेन कितें तरी मोटिवेट जावन फुडें कितें बरें करतले अशें ह्या खातीर कितें इंस्टाग्राम बंद करा, यूट्यूब बंद करा, पेपर पेन्सिल हातीन घ्या, पेपर पेन हातीन घ्या, बरोवपाक लागा, पिक्चर शूट करा. जितले पर्यंत तुमकां कितें तरी मेळना तितले पर्यंत तेच करत रावा. बिकॉज आयची पिढी आमी फिल्म्स करता हेच्या पेक्षा आमी फिल्म्स करता लोकांक दाखोवपाक सोदता. दॅट इज अ बीग प्रॉब्लम इन गोवा ऑल्सो. लोक करनासतना कितें तरी केल्याचो भास एक निर्माण करपाक म्हणजे तकली तातूंत इन्वेस्ट करता. न्यू जनरेशन स्पेसिफिकली आमचे सुद्दां आनी आमच्या फुडलें सुद्दां कितें तरी तें बंद केल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली. बिकॉज गोवान टॅलंट खूब आसा. गोवा इज कलेची खाण म्हणटा आमी. गोंयान टॅलंट खूब आसा. वी डोंट नीड एनीबडी एल्स. वी जस्ट नीड सम फोकस. आय थिंक फोकस इज व्हेरी क्रिटिकल. थँक्यू सर. थँक्यू.